नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। वॉटर टँकर माफियाची स्कॅमा, पीडब्ल्यूडीचो कुड्डो कारभार। ओपा प्लांटांतल्यान उदक घेवन टँकर सुट्टार उदक चल्ले भलतेच कडेन लोक सुक्यार। वॉटर स्कॅमाचेर प्रुडंट एक्सक्लुसिव्ह। मोपा विमानतळ जालो काय 2,000 गोंयकारांक जॉब। मोपाच्या 6 गांवांक प्राधान्य। ओएनजीसी बिट्स पिलांनी कोंकण रेल्वेन गोंयकारांक फटयले। मोपाय फटयतले, काँग्रेसीक दुबाव। ईडीएमाक लागून गोंयाक संवसारभर प्रसिद्धी। गोंयान दर्जेदार टुरिझम मंत्री बाबूचे ईडीएमाक सर्टिफिकेट। ईडीएमाचेर सरकारान 5 वर्सांत जोडले 20 कोटी 46 लाख। काँग्रेसीन निमाणे थारयले आपले उमेदवार। पणजे गिरीश चोडणकार, वाळपय रॉय रविना, आपूय घालता कॅन्डिडेट एल्विस नाजाल्यार वाल्मिकी। नुस्तेमारीचो सीझन सुरू। 61 दिसाची बंदी सोंपली। नुस्तेकार ट्रॉलर आनी जाळी घेवन तयार। मात ओरिसा आंध्रातल्या ट्रॉलरवाल्यांचो पत्तोच ना। आनी पणजेकारांक वेंचणूक चुकना। काँग्रेस खंयच्यान तरी धरून उमेदवार उबो करतली। मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो। मेळाव्यान पर्रीकाराक 8-10 हजार लीड दिवपाचो उलो। वॉटर टँकरवाल्या माफियांची स्कॅमा, पीडब्ल्यूडीचो कुड्डो कारभार। ओपा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटांतल्यान उदक घेवन टँकर सुट्टात खरे, मात उदक चल्ले भलतेच कडेन। बशिल्ले कडेन कॉन्ट्रॅक्टर पयशे खावन मेकळो, टँकरवाल्याक रान मेकळे। वॉटर प्लांटाचेरूय ऑफिसराक पडून गेल्ले ना। प्रुडंटान सप्तकभर वॉटर माफियाक फॉलो करून एक्सपोज केल्ले ओपाचे वॉटर स्कॅम। गोंयभर हेच चलना कित्या वयल्यान? उदकाची शॉर्टेज म्हूण लोकांनी बोवाळ सुरू केलो काय वॉटर टँकराचे आंकडे दाखोवपाची पीडब्ल्यूडीक संवय। मात चल्ला ते पळयल्यार ह्या आंकड्यांक कांयच अर्थ ना। सगळो फटींग कारभार। ओपाचे वॉटर स्कॅम असलेच। उदकाच्या शॉर्टेजीक लागून सावयवेरें, केरी, फार्मागुडीर, फोंड्या ओपा वॉटर ट्रीटमेंटांतल्यान लोकांक उदक सप्लाय करपाक प्रायव्हेट वॉटर टँकरवाल्यांक कॉन्ट्रॅक्ट दिला। तांणी ओपा वचून टँकर भरून हाडप आनी उदक सप्लाय करप। टँकर उदक भरतात खरे, मात चल्ला तो प्रकार पळयल्यार उदक लोकांमेरेन पावत म्हणपाची शाश्वती ना। 2 ट्रिपीक घाल्यार 1 ट्रीप वडयतात व्हांवन। ओपा प्लांटान रेकॉर्डाचेर टँकराचो आनी पेमेंटाचो मिटर मात चालू। उदक रस्त्यार। दनपारां 3:30 हो टँकर उदक भरून भायर सरलो आनी लोकांक उदक घालचे सोडून 4 धांक निट्ट पात्रांवाच्या घरा गेलो। उदक सोडले गटारान। पात्रावाक उदक कमी ना, मात डिझेलाचे पयशे वाचले। बशिल्ले कडेन पीडब्ल्यूडीचे पयशे टँकरवाल्याच्या बॉल्सान। दिसाक खंय ओपा प्लांटा वयल्यान 20 ट्रिपी भायर वता। 12,000 आनी 6,000 लिटराचे टँकर येतात। 135 रुपया 1,000 लिटराक। जोडूच जोड। आमचो रिपोर्टर परत ओपा गेलो, तांच्या सुपरवायझराक मेळ्ळो। लोक आवाज काडिना तो मेरेन टँकरवाल्यांची लूट। पीडब्ल्यूडीचो कुड्डो कारभार। आत्ता गेल्या पळय 4-4:30 गेले, ती खंय गेल्या? केरी गेल्या। सो ह्यो गाडयो आतां भरून वयता पळय न्ही, तुमचे कितें क्रॉस चेक आसता तेंचे कडेन? ते खरेंच गेल्या केरी काय आनी खंय गेल्या अशें म्हणून? आमचे मनीस आसता खंय आसता केरी ते तुमकां इन्फॉर्म करता? गाडी 6230 केरी पावली। केरी थंय गाडी जाली जाल्यार लोकांची कंप्लेन येता। आनी मागीर ना ना तशें म्हणना, आतां ही 6230 खंय गेली ती तुमकां कळ्या केरी पावली काय म्हणून? ना आतां पावली न्हू ती। कोण फोन करतलो तुमकां? फोन करपाक तो आमची केरी वॉटर सप्लायचे मनीस आसता, ते तुमकां सांगता मागीर? ना सांगना, आमचे थंय ते अमके कडेन घालता म्हणून सांगता न्हू, आनी थंय ते घालिना जाल्यार रोखडीच ऑफिसांत कंप्लेन येता आमचे। सो आतां पर्यंत कितल्यो कंप्लेनी येयल्या तुमकां? कंप्लेन ऑफिसांत येता। तुमकां हांगासर कांय कळना? फक्त हांगसरल्यान भरून वयता गाडयो, तुमकां सांगून वयता उदक घालता म्हणून? हय। आनी मागीर कितें जाता, ऑफिसांत घालून जाय जाल्यार म्हाका येवन सांगता, ऑफिसर आहा न्हू सांगता। आतां ही 2589 पयलीची ट्रीप खंय गेली म्हटली तुवें? आयडी गेली पयलीची ट्रीप। आनी आतां खंय गेल्या? आतां वाटिका बिल्डिंग वेलकास। ना वाटिका बिल्डिंग। खंय ती? फोंडा।
आणि त्याच्या पयलीं गेल्या ती केरी गेल्या ताजे पयलीं सावयवेरें सावेरे गेल्या ही 6230 केरी गेली कितल्यांक गेल्या ती 3 तिसांक गेल्या न्हू ती 3:50 3:30 ते 3:50 गेले 3:50 गेले फुल कंपार्टमेंट भरून गेल्या त्यो तिनूय कितले लिटर 12,000 20 मिनिटं लागता तांकां भरपाक 20 मिनिटां लागता आणि हे आता बारीक आहा ती कितले बारीक म्हणजे 10 मिनिटांनी भरता ना ही कितले 12ची पीडब्ल्यूडी असेंब्लीन टँकराचे आकडे दिता पळोवंक गेल्यार आंधळो दळटा आणि कुत्रो पीठ खाता गावागावांनी लोक उदकाक पातीशेर गोंयभर लोकांच्या जिवार पीडब्ल्यूडी आणि टँकरवाल्यांची लूट चल्ल्या म्हणल्यार चूक कसली तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हो टँकर ओपा वॉटर वर्क्सांतल्यान भरून येयला आणि हो उदक घालपाक केरी सावेऱ्या ह्या वाठारांत वचपाचो पण हे उदक भरून थंयच्यान हाडटा आणि अशे तरेन हे खळयेन उदक सोडटात आणि वेस्ट करून उदक हे ट्रिपीचे पयशे घेतात आणि कशा पद्दतीन लोकांक थंय उदका लागून लोक तरसता आणि हे उदक कशें गटरांतल्यान सोडून ट्रिपीर मारून हे पयशे कशे करतात हे स्टिंग ऑपरेशन आमी आयज तुमच्या मुखार हाडलां प्रुडंट मिडिया खातीर हांव विवेक प्रभू मोपा विमानतळ जालो काय 2,000 गोंयकारांक जॉब मेळटले काम डिसेंबर म्हणल्यार सुरू मोपाच्या 6 गावांक प्राधान्य उपरांत बाकीच्या तालुक्यांक लिडरशीप हायली स्किल्ड क्लॅरिकल सेमी स्किल्ड आणि अनस्किल्ड अशा खंयच्याय कॅटेगरीन जॉब मेळूं येता जेनिफराच्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिली विमानतळाक गेल्ल्या 14 घरांची 2 म्हयन्यान व्यवस्था जातली ONGC बिट्स पिलांनी कोंकण रेल्वेन गोंयकारांक फटयले जॉबाची खात्री कितें काय म्हणून काँग्रेसीक दुबाव And operating first phase of the operation, it will be about 2,000. Now in that, leadership position in the final, I'll give you operational, will be about 100. Highly skilled managerial position will be about 425. Skilled will be 425. Semi-skilled will be 400. Clerical will be 150. And unskilled will be about 500. Everyone in Goa can also apply for it. Particularly for semi-skilled and unskilled, the priority will be the 6 villages first, taluka next, and then the state. Displaced people, the houses, number of houses which are displaced are only 15, of which one has taken compensation and left. The other 14 are being relocated, for which identification of land has been taken with their consent. Honorable Minister of the area also has held 3-4 meetings and we have sorted out the issue. In next, probably once the rain stops, in 1 or 2 months we will be able to relocate them. But there are 500, as I said, are unskilled. With minimal training, almost every person can definitely be accommodated. There should not be a big problem. Help of Goa University, GMR Goa International Airport has already carried out survey of the availability of manpower in the local villages. In the 6 villages, they have mapped what is the manpower which could be available. की आमची ONGC जी आसा थंय सुद्धा ONGC हांगा सुद्धा पयलीं असो करार जाल्ले काही प्रमाणात की हे जाले उपरांत भुरग्यांक बेतूल किंवा केपें मतदारसंघाक केपें तालुक्यांक कितली भुरग्यांक कामां लायतले अशें पूण मागीर जेन्ना तांचो सेटअप जाले उपरांत कांयच प्रॅक्टिकली जावंक शकलें ना. As far as ONGC is concerned, I think we should have been more careful in signing ONGC agreement that time, giving them the land. त्या वेळार जमनीची किंमत आमकांय खबर नाशिल्ली probably, and so we gave a wrong decision. In this case, the land belongs to Government of Goa. Land is not transferred. The company is only a concessioner. They will operate, and after a certain number of period, they will hand back the airport to Government of Goa. Another, Daboli airport and Adan to Choil, like Kai, Ekla Pasu going Karnathinga. Worker in night, shop I night, Kaina. Ultimately, काय जावपा ना थिंगा फकत आमगे लँड वयतली आनी काय ना. दिस इज वॉट वी आर वरीड अबाउट एंड दॅट इज वाय वी आर सेइंग वी डोंट वॉन्ट मोपा. बिट्स पिलांनी कॉलेज पडे हा ती आठ आसतना आमचे लँड सांग सोय भितर दिले आमगेल्या भुरग्यांक एडमिशनाक एटलीस्ट 10 तरी रिजर्वेशन तुम्ही ह्याच प्रश्नाचेर कॉन्सन्ट्रेट करात. स्पिकाचो 10 तरी रिजर्वेशन वेगळो प्रश्न घाला ताजेर. ना आय कामडाक कितें प्रायवेट येयलेल्या सगळ्यांक आमकां कांय मेळना तर इतली जमीन दिली आमकां 10 तरी रिजर्वेशन करपाक जालो आमकां एक रिजर्वेशन ना आमचे गोंयकारांक. ते मॅरीड आसत कोणा कडेन म्हणजे तितलो अनुभव चोटलो एअरपोर्ट चलोवप इज नॉट अ जोक. म्हणजे हायली स्किल्ड तातूंत गोंयचो मनीस जर आसत जाल्यार डेफिनेटली ताका एम्प्लॉयमेंट मेळटलो. Finally, there is nobody working in Konkan Railway. There is nobody working in the banks.
And therefore, Speaker sir, we have seen what is happening in the Daboli airport. Same thing had happened at the time of Konkan Railway Corporation. There was a big agitation. They had promised, but they have not taken Goans at all. This is not a central government agency. This is a private entrepreneur working for government of Goa. ईडीएमाक लागून गोंयाक संवसारभर प्रसिद्धी मेळटा. गोंयान खंय दर्जेदार टुरिस्ट येता. डिसेंबरान टुरिस्ट प्रचंड वाडटा. टुरिझम मंत्री बाबू उसगांवकर विधानसभेन उलयलो. ईडीएमाचेर गोंय सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत 20 कोटी 46 लाख जोडल्यात. सरकारा बरोबरूच हॉटेलवाले, टॅक्सीवाले आनी थळावे ईडीएमाचेर जोडटात म्हणून मंत्री म्हणटा. दुसरे वटेन ईडीएम कंपन्यांकडच्यान सरकाराक सुमार 7 कोटी येवपाचे आसात. ईडीएमाचे गोंयांक खंय बरे फायदे जातात. टुरिझम मिनिस्टराचो हो आर्ग्युमेंट. ईडीएमाचेर गोंयकार जोडटात. ईडीएमाक लागून टुरिस्ट वाडटात. चड करून म्युझिक, कॉन्सर्ट फॅन टुरिस्ट येता. ईडीएमाचेर सरकार, हॉटेलवाले, टॅक्सीवाले आनी थळावे जोडटात. ईडीएमाक लागून गोंय संवसारभर पॉप्युलर जाता. दर्जेदार टुरिस्ट वाडटा. ईडीएमांतल्यान फाटल्या 5 वर्सांत सरकारान 21 कोटी जोडल्यात. सरकारान ईडीएमाचेर जोडले 20 कोटी 46 लाख. कमर्शियल टॅक्स खात्यान जोडले 9 कोटी 45 लाख. पंचायतींनी जोडले 8 लाख 95 हजार. जीसीझेडएमएन जोडले 9 लाख 40 हजार. एक्साइज खात्यान जोडले 1 कोटी रुपया. पुलिशेन जोडले 2 कोटी 20 लाख रुपया आणि पर्यटन खात्यान जोडले 7 कोटी 61 लाख रुपया. दुसरे वटेन सुपरसॉनिक आणि सनबर्न ईडीएम कंपन्यो फाटल्या 5 वर्साचे पुलिशेक आणि कमर्शियल टॅक्साचे सुमार 35% येणावळ अजून दिवचे आसात. सनबर्न पुलिशेक 1 कोटी 75 लाख आणि सुपरसॉनिक पुलिशेक 48 लाख 47 हजार. सनबर्न कमर्शियल टॅक्साचे 2 कोटी 18 लाख रुपया दिवपाचे आसा, जाल्यार सुपरसॉनिक कमर्शियल टॅक्साचे 2 कोटी 40 लाख दिवपाचे आसात. ईडीएम आयिल्ल्या खंय डिसेंबर म्हयन्यान टुरिस्ट वाडल्यात. 2012 डिसेंबरान 4.5 लाख टुरिस्टांचो आंकडो 2016 वर्सा डिसेंबरान 10 लाख 95 हजाराचेर पावला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. काँग्रेसीन निमाणे आपले उमेदवार थारयले. पणजे गिरीश चोडणकर आनी वाळपय रॉय रवी नाईक. बाबुशान पणजे काँग्रेसीची वाट लायिल्ल्यान तांकां पणजे उमेदवारूच मेळनाशिल्लो. निमाणे आतां गिरीशाक फुडें काडला. ताका मडगांवच्यान हाडून निमाणे पणजे उबो केलो. ऑफिशियल जाहीर जावच्या पयलींच रॉय नायकान मात वाळपयन प्रचाराक नेट धरला. इतल्या मजगतीं आपानय पणजे उमेदवार घालपाची तयारी केल्या. एल्विस गोम्स नाजाल्यार वाल्मिकी नायक दोगां मदलो एकलो. घेऊया एक ब्रेक.